शेनवारा श्रीस्थळ काणकोण हांगसर श्री मल्लिकार्जुन देवाची पालखी जाली। महाशिवरात्रे निमतान ह्या उत्सवाक सुरवात जाली। शिवरात्रेच्या दुसऱ्या दिसा ह्या पालखेची सांगाता जाली। भाविकांनी देवाचे दर्शन घेवपाक उपाट गर्दी केल्ली। आरडीएक्स खातीर काणकोणच्यान बापेश बोरकार। वार्षिक दर शिवरात्री म्हणजे मल्लिकार्जुन देवस्थानात जागृत देवस्थानात अभिषेक जाता। शिवरात्रेच्या दुसऱ्या दिसा उमाशेक आमची पालखी देवाची पालखी सकाळी 4:30 श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवळांतल्यान देवा लवाजम्यान भायर सरता आनी चलत ती पद्दत दर्यावेळेर येता। तारीख दर्यावेळेर येता। वर्षी परत वाटल्या लोकांची अभिषेक जाता आनी एका वरा मध्ये जात्रा अशी जाता। लाखो लोक येवन देवाचें दर्शन घेतात। परतून ही पालखी परतून लवाजम्यान परतून आमच्या देवळा वता। वतना किल्ले आमकां बैठक घेतात। ती आमच्या वांगडी सगळ्यांक वेळपाक हे वेळ सगळे केळी वाडटात। परतून ही पालखी देवळाडे वाजत गाजत वता आनी मागीर देवाची आरती करून आमच्या आजच्या शिवरात्रेच्या पालखेच्या उत्सवाची सांगता जाता। महाशिवरात्रेक मल्लिकार्जुन देवस्थानाक खूबशे लोक येतात, अभिषेक करतात आणि अभिषेक जातकीर दुसरे दीस पालखी मल्लिकार्जुन देवस्थानांतल्यान देवाबाग हाजेर येता। राजबाग वेळेर येता आणि समुद्रस्थान करून परती वता। त्या राजबाग बिचाचेर भरपूर लोक येतात की देवा दर्शन घेवपाक आणि परत सगळ्या देवा दर्शन दिन ती परत दनपार 12 म्हळ्यार परत देवळा मल्लिकार्जुन देवस्थानाक परत वता।